म्हैसुरात जाल्ल्या 15व्या राष्ट्रीय स्क्वे सर्तीत गोयच्या पंगडान बेस बरी कामगिरी केली. गोयच्या पंगडान ही राष्ट्रीय सर्त गाजयली. 4 तरेच्या इव्हेंटांनी मेळून गोंय पंगडाक 75 भांगरा, 31 रुपया आणि 14 कांशा पदकां मेळ्ळी. ह्या कामगिरी खातीर गोंय सांघीक वस्ताद थारलें. आमची 15th स्क्वे मार्शल आर्ट नॅशनल आशिल्ली मैसूर कर्नाटका. गोंयचे सगळे गोल्ड मेडलिस्ट जे लास्ट टायम स्टेट लेवलार जाल्ले गोल्ड मेडल तांचे सिलेक्शन आशिल्लें. सिलेक्शन जावन गोल्ड मेडलिस्ट तितले गेल्ले. ओवरऑल इंडियेंतले जवळ जवळ 700 गोल्ड मेडलिस्ट आयिल्ले. ते 700 गोल्ड मेडलिस्टांक गोंयचे टिमीन सांगता म्हणल्यार कोंकणीन म्हणटा ते धुंवर करून सोडलो. धुंवर इतल्या खातीर म्हणटा की आमी 75 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर अँड 14 ब्रॉन्झ ही मारली. हातूंत भितर 4 इव्हेंट आशिल्ले. 4 इव्हेंटां भितर गोवा म्हणजे टोटल ओवरऑल चॅम्पियन जाले. इव्हेंट्स खंयचे आशिल्ले? लोबा, कवानके, मॅथॉल अँड एरोस्क्वे. 4य हातूंत भितर आमचे गोवा ही आसा ओवरऑल चॅम्पियन प्लस चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्स. आनी आमकां खोशी भोगता की आमचे धाकले भुरगे सामके जे नवे नवे आसात सामके धाकले म्हळ्यार 8 वर्सांचे 10 वर्सांचे तांणी सुद्दां दुसरे स्टेटी कडेन इतलें कॉम्पिटिशन केलें. 3 रावंड 4 रावंड तांकां खेळचे पडले. इतलें करून तांणी सामकें शुअर आमकां 100% शुअर आशिल्लें आमी की गोल्ड मारतले म्हणून. त्या प्रमाणे तांणी परफॉर्मन्स दिलो. टोटल कितली टीम्स पार्टिसिपेट? टोटल 16 स्टेट आशिल्ल्यो. तातूंत 700+ पार्टिसिपंट्स आशिल्ले. आनी आमच्या भुरग्यांनी कोचिसांनी भरपूर त्रास घेवन तांकां वयर काडल्यात. पेरंट्सांनी खूब हेल्प केला. थोडे पेरंट्स धाकले भुरग्यां बरोबर आमचे बरोबर आशिल्ले, टिमी बरोबर आशिल्ले. ताणें एकामेकां भुरग्यांक सगळे धाकले भुरग्यांक सांबाळून बरे तरेन आमी सगळे परतून पावले देवा कृपेन. गोंयच्यान भुरगीं कितले जाण पार्टिसिपेट जाले? गोंयच्यान टोटल 108 भुरगीं पार्टिसिपेट 106 पार्टिसिपेट जाल्ले. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.